नमस्कार. चौखेळ या कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक येवकार. तुमका याद आसा आम्ही भुरगीं आसतना आमकां जर कोणी तापयलें जाल्यार आमी रागान भायर सरताली आनी आमच्या एक फेवरेट स्पॉटार वचून बसताली. राग निवळटकीच मागीर घरा पडतताली. आता आमी व्हडली जाल्या. तापोवपी जरी कोण ना जाल्यार आमची तकली तापोवपी प्रॉब्लेम्स आनी टेन्शनां ही आसात. ह्या वेळार परत भुरगे जावन त्या फेवरेट स्पॉटार वचून रिलॅक्स जायन दिसता. आणि अशाच माझ्या एक फेवरेट स्पॉटार आज हांव तुमकां घेऊन आयला. तर कार्यावळीची सुरवात करता आमच्या ह्या सुविचारान. तुम्ही सत्याचो साथ दियात मागीर सत्य तुमचो साथ दितली. तुम्ही जर सत्य उलयली जाल्यार बऱ्याक पावतली. फट मारली की एक फट लिपोवपाक 1000 फटी मारची पडटा. त्या खातीर सत्य उलयात आनी सत्यान वागात. भुरगेपण हे खूप सुंदर असता. खावप पिवप खेळप मजा मारप आणि खेळटा खेळटा आमच्या शरीराचो व्यायाम केन्ना जातालो हे सुद्धा कळनासलें. आता आमी व्हडली जाल्या. खेळ सोंपले आणि तातूंतल्यान जावपी शारिरीक परिश्रमाय सोंपली. पूण व्यायाम करप गरजेचें. मागीर करप कितें? इतली टेन्शनां घेनाकात. घरा बशिल्ल्या कडेन ही योगासना करून पळयात. हे जे आत्ता जे आसन केलं ते असले भुजंगासन. भुजंग मीन्स साप. परत एकदा करून दाखयता. हे पोजिशन जे आसा ते मकरासन म्हणजे आमी मगर म्हणटात. रिलॅक्स पोजिशन. फाटले दोन्ही पाय रिलॅक्स. सेल सोडपाचे. पोजिशन येता आसतना दोन्ही फाटले पाय एक कडेन हाडात. तसेच दोन्ही हात समोर आणि स्ट्रेच कर. हात आणि पाय स्ट्रेच करपाचे आणि तकली तोंड समोर. पहिले उजो हात घ्या, छाती कडे घ्या. मागीर दावा हात आणि हळूहळू वर या. वर येताना श्वास घ्या आणि हाताचो जस्ट सपोर्ट घ्या. तुम्ही जितलं वर येऊ शकता तितलं वर घ्या. पाय तसे जमनी समांतर. असं केल्यात श्वास सोडत. पोझिशन घ्या. रिलॅक्स. रिलॅक्स पोजिशन. हे आसन असले भुजंगासन. हाज्या काही तुमकां उपयोग सांगता. फाटीचे कोणाक आमी ताण दिले उपरांत फाटीचो कोणो आमचो कार्यक्षम जाता. म्हणजे ताका तो बरो फ्लेक्सिबल जाता. दुसरे आमी केन्ना केन्ना चड काम केले उपरांत आमची फाट केन्ना केन्ना दुखता. सो हे आसन केले उपरांत फाटीची दूख कमी जावंक शकता. दुसरे हे आसन खूब दमा किंवा स्पॉन्डिलाची जांकां प्रॉब्लम आसा हे आसन तेंच्यांनी जरूर करचें. कारण भुजंगासन हे स्पॉन्डिलायसिस आनी दम्याक खूब उपयोगाचें आसा.
Vibha Natural Products, blending ancient Ayurveda with modern technology. 100% natural, produced by cold extraction. Our range of products include Ayurveda hair oil, herbal shampoos, body massage oil, anti-pimple and anti-wrinkle face cream, and many more. For more details, call 022 2876 5454 or 022 2876 5566. You can also visit us at www.vibhanatural.com. चला तर आता पळोवया पोरसात जावपी वखदी झाडां. म्हजे कडेन शब्द आज अपुरे पडटले. खंयचें झाड खंयचे हाका उपयोग पडटा तें सगळें पूण हाजें श्रेय आमकां कोणाकूच वचना. हाजें श्रेय वता खरें म्हणजे म्हजो फ्रेंड फिलोसॉफर गायड अजीत बाब मळकणेकर. आय हॅव एब्सोल्युटली नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू अजीत. कित्याक आज तूं जर हांगा नाशिल्लो हें शक्य जावचें नाशिल्लें. हें सगळें इन्फॉर्मेशन गॅदर करून लोकां पर्यंत पावोवपाचें थ्रू द मिडिया हें शक्य जालें फक्त तुज्या हाका. आनी हें कंप्लीट श्रेय तुका वता. तुवें थोडेंशें सांगचें गोंयचे बद्दल आनी शेती बद्दल आनी अशें भाट मेनटेन करप हाजे बद्दल तुवें जर 2 उतरां आमकां सगळ्यांक सांगलीं जायत जाल्यार आमकां हें तुमची मॅसेज लोकां पर्यंत पावोवपाक मदत जातली. आनी खुबशे लोक अशे आसात जांचे कडेन आज जागे आसात पूण तांकां खबर ना तांणी कितें करचें. ही जर तुवें जर 2 उतरां सांगलीं जायत आमकां जाल्यार आमकां तीं उतरां लोकां पर्यंत पावोवपाक मेळटलीं. गोंया म्हणजे आमचे सध्या हें कितें जालें शिक्षण पद्दती पळय आसा मेन म्हणजे शिक्षण पद्दती तुका भुरग्यांक फक्त आमचे पळय शेती किंवा जुनी पळय परंपरा हें आसा शेती पद्दती ताजे पासून वेगळी करता. म्हणजे एज्युकेशन जें आमचें आसा शिक्षण कित्याक म्हणून आमी बदल करपाक मातशी बदल. हय चडशें शिक्षण म्हाका दिसता आमचें जॉब ओरिएंटेडशें आसा. नोकरी कशी मेळची हाजेर भुरग्यांची हें पळय आमी म्हणटा नाब म्हणल्यार आवय भितर भुरग्यांक तांची पळोवन उडयता ते शिक्षणाक गेले म्हणटा ते तांचे आनी हाजो संबंद कांय उरना कसलो जमनीचो किंवा कितें गांवाचो तो संबंद कांय उरना. ते फक्त वेगळी जाता. तांकां तें पळोवन ते हाजेर तांची आवड निर्माण करपाक आमी शिक्षण पद्दती खूब बदल करपाक म्हणजे एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड करची अशें तुमकां दिसता. आनी स्पेशली खेड्या गांवांनी आतां शाळा पळय आसा थंय तांणी कितें किचन गार्डन बी तशें कितें करून म्हणजे भुरग्यांक तातूंत तसलें शिक्षण दिवचें सो तांकां एक इन्सेंटीव सो मेळटलो. आनी हात तुका चिकलांक घालपाक म्हणजे भुरग्यांक हात चिकलांक घालपाक लज दिसता. म्हणजे क्रिकेट खेळटना चिको लायल्यार पळय येता पूण शेतां वचून जर हें लायलें जाल्यार तेका लज दिसता. शेती करप शिकून हें एक कमीपणाचें अशें आमच्या हातूंत एक हेंशें जालां. एक सायकोलॉजिकल एक अशें निर्माण जालां. तें ओवरकम करपाक जाय. आतां तुजे सारकिलो मनीस जर्मनीन गेलो व्हडलें हें केलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें थंय आनी परतो आमच्या गोंयांत येवन परतें तुवें ही शेती कॉमर्स केली. हाजें कशें तुमी हाजें कितें म्हणून तुमी एक्सप्लेनेशन दिवं. सस्टेनेबल वे ऑफ लिवींग म्हणून पळय आसा म्हणजे कितें शाश्वत जगपाची पद्दत ती सगळी म्हळ्यार शेतींतूच आसता. बाकी खंयच्याय धंद्यान तुका हें जायना तशें कितें शाश्वत हें जायना. आनी दुसरें म्हणजे तें करतलो जाल्यार शेती कडेनूच वचपाक जाय आमी. आनी दुसरें म्हणजे आतां खंयचेय पळय आतां जॉब म्हणटा ते कोण तुका सगळ्यांक जॉब दिवपाक शकना आमी. कोण गव्हर्मेंट दिवपाक शकना कंपनीय दिवपाक शकना. आनी ते लाँग टर्माचेर म्हणजे शेतीचें हें ताका एक पर्याय पूण ते मागीर वेगळें हें सोदून काडपाक म्हणजे शेती म्हणजे फक्त शेतीच करप न्ही तर शेतीचें मागीर कितें उत्पन्न येता ताजें प्रोसेसींग करून तें मुखार हें करून ताजें मार्केटींग कशें करपाक तें सगळें एकत्र पद्दतीचें करपाक जाय. तें केलें जाल्यार आमकां हें वता कितें. दुसरें म्हणजे गोंयांत आमी सगळ्या इंडस्ट्री करून काय गोंयचो सगळो हेंच काबार जातलो. कितें आत्म पळय आसा म्हणटा तो नाच जातलो. म्हणजे माड जर गेले माडयो गेल्यो काजू गेल्यो जाल्यार गोंय म्हणटा तें कितें उरलें. हातूंत इन अ नटसेल इन अ कंक्लुजन वॉट वी कॅन रियली से इज ऑल अलोंग आमची जी पळय पॉलिसीज म्हणून जाल्या गव्हर्मेंट पॉलिसीज आमचें थिंकींग आमची एटिट्यूड आमचो एप्रोच असो जाला की आमच्या गोंयांत जमनी वयर कितें जाता कितें पेरून वयर येता ताजेर आमचें लक्ष ना. आमचें लक्ष गेल्लें 50 वर्सां जमनी पोंदाक कितें आहा तें पळोवपाक
आनी तें खणून आमी हें एक्सपोर्ट केलें. Perhaps आता फुडली जनरेशन आमी विचार कांय करना म्हणजे आमी ते आसा तें सगळें आतां सोंपोवपाचें आनी Perhaps आतां वयर काडपाचें. परहॅप्स आमी जर जमनी वयर कितें उत्पन्न जाता ताजेर जर लक्ष दिलें जाल्यार आज गोंयची ही परिस्थिती जावची नाशिल्ली. कित्याक जें वयर रोयतात दॅट कॅन बी रिजनरेटेड. तें कापलें तें वापरलें परतें दुसरें रोयलें अशें शक्य आशिल्लें आनी अजून शक्य आसा. आनी तें जर तशें केलें जायत जाल्यार देर बी ए ग्रेट चेंज. आनी थ्रू आवट ऑल द विलेजीस जीं पळय नॉन सस्टेनेबल अशीं आसात आनी बॅकवर्डशीं आसात पळय तीं विलेजीस सुद्दां खूब डेवलप जावपाक शकतात ऑन द सेम लायन्स एज पंजाब आनी हरियाणा. आज पंजाब आनी हरियाणा जर तुमी वचत न्ही जाल्यार इवन द फार्मर जे आसात विलेजींतले तांचे कडेन गाडयो आसात, तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा आनी ते ताजेर सस्टेन जातात आनी दे आर इकॉनॉमिकली व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग. आनी इंडियेची इकॉनॉमी आनी गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ती आमी विलेजाचेर कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय. 5 लाख जी विलेजां आसात इंडियेची आनी सादारण 300 विलेजीस गोंयची ताजेर जर आमी कॉन्सन्ट्रेट करीत आनी आमी जर वयर कितें जाता ताजेर तें जर पळोवन हें जर करीत जाल्यार गोंयची उदरगत खूब जातली अशें आमकां दिसता. थँक्यू.